आम्ही सुरुवातीच्या मागण्या म्हणूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींच्या बहुमागाळा बाप्पा, आम्ही तुका अर्घा दिता. आज परत आमका सर्वांकी तुझे उतर शिकवून तुवे एकठांय केलाय. आज जसे आम्ही तुझे उत्तर ऐकत आहोत, तुझे उत्तर आमची काळजा मोना उजवाडावून दी. आमच्या आत्म्याक ती घटाय आणि आमचे चिंता बदलून आमच्या काळजाची नवसरणी करूंक आधार दिल्या खातीर तुका अर्घा दिता. हे सत सैतानाचे हर एक फटींचो नाश करता आणि आमका संपूर्ण सुटका दिल्या खातीर तुका अर्घा दिता. सताच्या पवित्र आत्म्या, तू आमचे भितर जियेताय आणि हर एक सत आमका उगडापे करताय. ही शिकवण बहु साध्या आणि सोप्या रीतीन समजूंक उदाहरणा मारिफात आमका शिकयताय देखून तुका अर्घा दिता. तशेंच ही सता आमच्या जिवितान आपणावन हेरांकी शिकोवंक, तुझ्या नावाक महिमा देवंक आमका हर एकल्यांक तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घा दिता. बापा, हे मागणे आमी करता जेजू क्रिस्ताच्या नावान आणि पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया. तर आज आम्ही शिकया जुजे विषय. पर्णसलांतल्या जुजे विषयान तुम्ही ऐकाला. त्याच्या जिविता विषयात आम्ही आज इल्लो नियाळ करया. आम्ही उत्तर काढया जेनेसिस 37 verses 1 to 36. Praise God. Genesis 37, Utpatti 37, 1 to 36.
आपलो बापूय वस्ती वस्ती करून असलेल्या कानान देशात जाकोब रावलो. ही जाकोबाची घराण्याची कथा. 17 वर्सां प्रायाचो तरणाटो जुजे आपल्या भावां सोबे बकऱ्यांक चरयतलो. आपल्या बापायच्या साकरणीक बिल्लाक आणि जिल्लाक जल्मल्ल्या पुतांक जिल्पा. जिल्पाक जल्मल्ल्या पुतांक तो आदार दितालो आणि तांचे वायट चाली विशयान आपल्या बापायक खबर दितालो. वैर करा सिस्टर 3 इस्रायल आपल्या हेरापुतांचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतालो, कित्याक तो ताचे उतर प्राय जल्मल्लो. ताणें ताका लांब हातांचो एक दगलो करून दिल्लो. आपलो बापूय आपल्या हेरापुतांचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतालो तें ताच्या भावांनी पळयलें. देखून तांणी ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतर लेगून ते उलयनातले. एके राती जुजे जुजेक एक सपन पडलें. त्या सपना विशयांत आपल्या भावांक ताणें सांगलें. म्हाका पडलेल्या सपना विशयांत आयका म्हणालो तो. आमी शेतान गंवाच्यो पेंड्यो बांदताल्यो. तेन्ना म्हजी पेंडी उठून उबी रावली. तुमच्यो पेंड्यो म्हजे पेंडये भोंवतणी रावल्यो आनी तांणी तिका सरपडून नमस्कार केलो. ताच्या भावांनी ताका विचारलें, तूं कितें आमचो राय जावंक चिंताय वा आमचेर अधिकार चलोवंक पळयताय? ताच्या स्वप्नांक आनी उतरांक लागून तांणी ताका आनीकय चड द्वेशिलो. उपरांत ताका आनी एक सपन पडलें. हेंय ताणें आपल्या भावांक सांगलें आनी ताणें ताका भेस्तायलें. ह्या तुज्या सपनाचो अर्थ कितें? हांव तुजी आवय आनी तुजे भाव तुजे मुखार सरपडतले म्हूण तूं चिंताय? देखून ताच्या भावांनी ताचो मोसोर केलो, पूण ताच्या बापायन ह्यो सर गजाली आपले मोतीन दवरल्यो. एक दीस जुजेचे सकट भाऊ आपल्या बापायचे हिंड चोरोवंक शेकामाक गेल्ले. जाकोबान जुजेक सांगलें, तुजे भाव शेकेमांत आमचे हिंड चरयतात. तुका तांचे सरशी धाडूंक हांवें चिंतलां. तूं वचोंक तयार आसाय? हांव तयार आसां, जाप दिली जुजेन. तर वच म्हळें ताका इस्रायलान. तुजे भाव आनी तांचे हिंड कशे आसात म्हूण खबर काड आनी फाटीं येवन म्हाका ते कळय. अशें ताच्या बापायन हेब्रोनाच्या पालमातावन ताका धाडलो. जुजे शेकेमांत येवन पावलो. थंय शेतांत तो भोंवन आसतना एका मनशान ताका पळयलो आनी ताका विचारलें, तूं कितें सोदताय? हांव म्हज्या भावांक सोदतां, ताणें जाप दिली. उपकार करून ते खंय आसात म्हूण म्हाका सांगशी. त्या मनशान म्हळें, ते हांगातावन गेल्यात. हांगातावन ते हांगातावन गेल्यात. आमी हांगातावन दोतोनाक या म्हूण तांणी सांगिल्लें हांवें आयकलां. देखून जुजे आपल्या भावांक सोदून दोतोनाक गेलो. तांणी ताका पयसतावन देखलो. तांचे लागीं पावच्या आदींच तांणी मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो. ते एकामेकाक सांगी लागले, पळय सपनेली येता, येया आनी ताचो जीव काडया आनी उदक नासलेले एके बांयंत ताका घालया. एक क्रूर मनजातीन ताका ग्रासिलो म्हूण सांगया. उपरांत ताची वस्त्रां काडया आनी उदक ताचो जीव काडया आनी उदक नासलेले एके बांयंत ताका घालया. एके क्रूर मनजातीन ताका ग्रासिलो म्हूण सांगया. उपरांत ताची
स्वप्नां कितें जातली म्हूण पळयवया. रुबेनान हें आयकलें आनी जुजेक तांच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो म्हणा लागलो, आमी तसो जीव काडचो नाका. आमी फुडें उलोवन तो म्हणालो, रगत वराय नाकात. उदक नासलेले अराण्यांतले हे बांयत ताका घालया, पूण ताचेर तुमचो हात घाली नाकात. तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताका ताच्या बापाय सरशी ताका फाटीं व्हरोंक तो चिंततालो. जुजे आपल्या भावा सरशी पावतच ताणें ताचो लांब हाताचो दगलो काडलो आनी ताका धरून बांयत उडयलो. बांय खाली आसली, तांतलें उदक सुकून गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इस्माइलितांचो परिवार खऱ्यांचेर मेण, सुगंध तेल आनी गंधरस घेवन गिलेयादांतल्यान इजिप्ताक वेतालो. तो ताणें देखलो. जुदान आपल्या भावाक सांगलें, आमच्या भावाक जीवशी मारून ताची खून लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो? आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदला आमी ताका इस्माइलितांक विकया. कितें जावं, तो आमचो भाव, आमच्याच रक्ता मांसाचो. ताचे भाव कबूल जाले. तांणी जुजेक 20 रुपयाच्या नाण्यांक इस्माइलितांक विकलो. थोडे मिदियांत व्यापारीस्त ते वाटेने आयले. तांणी जुजेक बांयतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. रुबेन बांय कडेन गेलो तेन्ना जुजे थंय नासलो. ताणें आपले वस्तूर पिंजलें. वयर कर, वयर 30 आनी आपल्या भावा लागीं वचून सांगलें, चेडो थंय ना, आतां हांव कितें करूं? तेन्ना तांणी एक बोकडो मारलो आनी ताच्या रगतांत जुजेचो दगलो भिजयलो. तो दगलो आपल्या बापायक तांणी हाडून दिलो आनी म्हळें, हो दगलो आमकां मेळ्ळो तो तुज्या पुताचो गे म्हूण पळय. ताका ताची वळख मेळ्ळी आनी ताणें म्हळें, वय हो म्हज्या पुताचो दगलो. एक क्रूर मनजातीन ताका ग्रासिलो. जुजे तिणें पापसिलो. जाकोबान आपले वस्तूर पिंजले आनी गोणये वस्तूर तो न्हेसलो आनी आपल्या पुता पासत साबार दीस ताणें रुजन केलें. 35 ताच्या पुतांनी आनी धुवांनी ताका बुजोवंक प्रयत्न केलो, पूण सर बुजोवन ताणें इन्कार केली. तो म्हणालो, हांव रुजन करीत म्हज्या पुता सरशी पाताळाक वेतां. अशें जाकोब आपल्या पुता पासत रुजन करतालो. 36 इजिप्तान मिदियातांनी जुजेक विकलो आनी पाराव्याच्या एका कारभाऱ्यान ताका मोलाक घेतलो. ताचें नांव पोतिफार. तो रावळेर राखणारांचो अधिपती जावन आसलो. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. आता आमी हांगा पळयता जुजेच्या भावांनी ताचो मसोर केलो. तांणी ताका द्वेशिल्लें कित्याक ताचो बापूय ताका तांच्या प्रास चड मोग करतालो आनी एक विविध रंगाचो दगलो ताणें बापायन ताका शिवोवन दिलो. आनी चड करून जुजेक एक सोपान पडलें. ताच्या खातीर ताचे भाव ताका द्वेशिताले आनी तांणी ताचे वस्तूर पिंजले आनी ताका एक पोट्टू बांयन घालें. त्या बांयंत उदक नासलें. आतां ही बांय फोंड म्हणजे तो एक विश्वासघाताचो फोंड. आतां आमी वाचले जेनेसीस 37 1-36 म्हणसर ताचे जुजेचे भाव ताचे वयर मोसोर करतले, ताका द्वेशितले आनी ताका ताचो राग तांचे कडेन आसलो, म्हळ्यार ते रागार आसले ताका. ताचे वयर हागे दवरनासले. आनी आतां जुजे आमी पळयता ताच्या भावानीच ताका विश्वासघात केलो. त्या विश्वासघाताच्या पोट्टू बांय भितर तांणी ताका घालो. आतां ही बांय आमी पळयल्यार ती एक अशीच आमी पळोवची दोळ्यांनी दिश्टी पडची तसली एक बांय न्ही, पूण एक आत्मीक एक इमोशनल सिजन जावन आसा. ते एक
टायम जावन आसा. जुजे आता ताच्या भावातावन ताका विरोध पण मेळटा, रिजेक्शन मेळटा आनी ते अन्याय करतात ताच्या संगाता. ते जाय तितले कन्फ्युजन आसा, म्हळ्यार घुसपट गोंधळ आसा. आता हो जुजे कितें जावन आसलो, तो देवाकी विधेय जावन आसलो, ताच्या बापायकी विधेय जावन आसलो आनी तो ताचें जिवीत ताचे पॉयंट बऱ्या भशेन करनासलो. आता आमी पळयता, आमी आमच्या जिवितान विधेय जावन आसता तरी की आमी सडनली एक एक पाटी पडता. आमच्या जिवितान ते सगळे कितें बरें आसता, ताच्या बापायची कृपा ताका आसली, देवाची कृपा ताचे ते आसली. आमच्याय जिवितान आमकां पळोवंक मेळटा. पण सडनली एक घडीत अशें येता, आमी अशें एक बायनच्या परिस्थितीन पडल्या बरी, एक पट्टू बायन पडल्या बरी आमी जाता. ते आमच्या चुकी खातीर न्ही, दुसऱ्यांच्या मोसरा वरवीं, या तांच्या हाग्या वरवीं, तांच्या द्वेशा वरवीं. आता हो जुजे आपल्या बापायचो फेवरेट आसलो आनी ताका ताच्या बापायची आनी देवाची कृपा ताचे ते आसली, देवाचो हात ताचेर आसलो. पण आता हांगा ताजी परिस्थिती पळयतना हे खंयचोय आमकां फेवर दिसोन येना. ताजी कृपा खंय आसा हे आमकां दिसोन येना. पण जुजे देवान दिल्ल्या त्या बसवण्या प्रमाणे तो चलोन आसलो, तरी की तो फोंडा भितर पडलो. तर देवान ताका एक बासवणी दिल्या, पण तरी की तो ताचे ते कठीण परिस्थिती येवची ना, ताका दूख पिडा भोगूंक पडची ना म्हणना, ताका कश्ट सोंसूंक पडटलेच. आता ह्या संदर्भा वरवीं आमकां शिकूंक मेळटा की देव आमच्या जिवितांत एक उद्देश दवरता, एक प्लॅन, एक पर्पज दवरता, जाल्यारय आमकां त्या प्रोसेसांतल्यान वताना आमकां कश्ट अनुभव करूंक मेळटा. हांगा जुजेकी तशें जालें. तर जुजेच्या मतीन कितें आयलें आसतलें, हांव एक बरें जिवीत जिवन आसलो, देवाक खाल जावन जियेतलो, विधेय जावन जियेतलो, म्हाज्या आवय बापायकी विधेय जावन जियेतलो, मोगाच्या मायपासाचें जिवीत हांव जियोन आसलो. पण तरी तो आपल्या भावा विशीं एक वायट रिपोर्ट आनी ताच्या बापायक दिता. तो आपल्या भावाची चाडी करिना, पण तो आपल्या बापायक जे कितें घडलां, जे कितें आसा तशें तो एक रिपोर्ट हाडून दिता. त्या वरवीं ते भाव ताका द्वेशितात, मोसोर करतात. आता जुजेन कितें आपल्या बापायक ते रिपोर्ट दिले, कित्याक तो मानतलो की आपल्या बापायक मात्र अधिकार आसा तांकां करेक्शन करूंक. आनी आतां ते तरणाट्या प्रायार आसात, तांकां आतांच करेक्शन केल्यार ते सारक्या वाटेर येतले आनी तांचो फुडार बरो जातलो. देखून जुजेन साडयो सांगचे म्हण तांच्या बापायक येवन रिपोर्ट दिवना, पूण तांकां करेक्शन करच्या खातीर, तांकां बरें करूंक, तांकां लुकसाण करूंक न्हय. पण त्या वरवीं ताजे भाव ताका द्वेशूंक लागले. आता आमी आमच्या जिवितान बरें करते आसा, सगळे सारके करते आसा, तरी आमकां कोणगी द्वेशितात, मोसर करतात, आमचे रागार जातात, आमकां विरोध येतात, आमकां कश्ट दितात. जावं पुरो आमच्याच फॅमिलींतली मनशां, आमी काम करच्या सुवातेर, आमच्या शेजारा, आमच्या फिरगर्जांनी, इवन आमच्या मिनिस्ट्रीन ती जावं पुरो, आमी जायते बरें करते आसा, आमचीच मनशां आमकां धग दितात, आमचीच मनशां आमकां विश्वासघात करतात. तर जुजेच्या जिवितान ती अशेंच पुरा जावन आसली. ताका चूक समजणी, म्हळ्यार ताच्या भावांनी ताका चूक समजणी आसली. ताणें बऱ्या इराद्यान ते सकड केले, पण तांणी ताचे वयर तांणी चूक समजल्या ताका, म्हळ्यार ताजे इरादे बरे ना म्हूण ते ताचे वयर उपराटले आनी तो अन्याय केलो ताका. देखून आमी चिंताव, आमी देवाक खाल जावन चलता, विधेय जावन चलता, आनी आमकां हे सगळे फावो न्हय. जुजे की ते फावो नासले, पण ते सफरींग ताच्या जिवितांत आयले, ताचे मूळ कारण जावन आसले ताच्या भावाचो द्वेश, मोसर. ताच्या जिवितार देवाची कृपा आसली, ताच्या बापायची कृपा आसली, देखून ते ताचेर द्वेश करतले. तो एक बारी विधेय मनीस जावन आसलो, मोगाळी मायपासी मनीस जावन आसलो, आनी सेवेचो मनोभाव ताचे ते आसलो. आता हे पुराशे गुण ताचे ते आसल्या वरवीं ताका देवातय कृपा मेळटा आनी ताच्या बापायचोय तो फेवरेट जावन आसता. आता
देव ताका एक स्वप्नाद्वारे आपले विजन कळीत करता. पण ते स्वप्न जारी जावच्या पहिलेच तो आपल्या भावांक ते कळीत करता. देखून ते ताजी आयडेंटिटी रिजेक्ट करतात. देवान ताका ती आयडेंटिटी दाखवून दिली त्या स्वप्ना मार्फत. ते भाऊ ते ऐकताना त्याच्यावर तो शासन करता, अधिकार चालयता म्हणून ते भियेतात आणि त्याची आयडेंटिटी ते रिजेक्ट करतात. आता आमकांही तशें जाता. आमची आयडेंटिटी क्रिस्तांत आसा. आमी नव्यान जल्मल्या, आमी एक नवी रचना जाल्या. देखून आता सैतान ती आयडेंटिटी द्वेषिता. तो ते भासवणे जे देवान आमकां दिला, जे आमी स्वीकार करता, जे आमी कन्फेस करता, जे आमी नियाळ करता, ध्यान करता आणि आमचे स्वप्न जावन आसा ते तो द्वेषिता. आणि तो जायत्या लोकांक आमच्या जिवितान हाडूंक पळयता. कोण आमकां नाश करूंक शकतात, या कोणाक बेन दिसता आमच्या स्वप्ना वरवीं. आणि ते खंयच्या लोकांक अटॅक करतात. कोणाक देवाचे उतर आसा, देवाची भासवणी आसा, देवाचे रिलेशनशीप तांच्या काळजांत आसा, तसल्या लोकांक अटॅक करतात. आता जुजय आपल्या भावांक ताणें कांय वायट करूंक चिंतूं ना, पण देवाच्या आपोवण्यात त्याच्या जिवितान आसल्या वरवीं ताचे भाव ताका द्वेषित. निदान आमी देवाचे उद्देश आमच्या जिवितांत आसा, आपोवणे आसा, ते लोक आमकां द्वेष करूंक पुरो, आमकां सकला घालूंक पुरो, आमचें नांव पाड करूंक पुरो, विरोध येवंक पुरो. आमच्या फॅमिली भितरी, मिनिस्ट्री भितरी आमची वाडावळ जाताना जायते लोक आमचे विरोध येवंक पुरो. पण आमची वाडावळ कसली जावन आसा आत्मीक रितीन, ते आमी कितले ह्यो देवाचे उतर जे बेगीन जावन आसा ते आमी कितले काण गेला, कितले आमी रिसीव केला आणि कितले आमी आमच्या जिवितान प्रॅक्टीस करन आसा ताचे वयर अवलंबून आसा. आता जे दाळा हे सगळं जाता त्या दाळा एक मसराचो स्पिरीट हाय स्पीडार तो डेव्हलप करता आणि आमकां अटॅक करता, नाश करता. कोणी आमी उदरगतीक पावला म्हण ते खुश नात, पण अशें एक वातावरणांत आमी कशें वाडावळ जावची ताका आमकां सोंसणीकाय जायचे, मोग आनी बोगसाण जायचे. जुजे ते मोग आनी बोगसाण आसलो, सोंसणीकाय आसली, देखून ताका वाडावळ जावंक साध्य जालें. ते लोक आमकां काले करता ते डेंजरस न्ही, पण आमी लोकां ते कशें रिस्पॉन्ड करता ते डेंजरस जावन आसा. जुजेन कशें मोगान आनी सोंसणीकायेन रिस्पॉन्ड केलें. तो स्लोली त्याची वाडावळ जाली, पण ते ताचे भितरच एक रुपांतर जाते आसलें. ती पोट्टूबाई ताजे अंत नासतले. ते पोट्टूबाई म्हळ्यार थंयसर काळोखच आसलो, थंयसर एक असाध्य म्हळी परिस्थिती आसली. थंयच्यान भायर येवंक ताका साध्यच नासलें, पण थंयच्यानय ताका ते ताचे भावच ताका भायर काडतात आनी इजिप्त घरांक विकतात, एक गुलाम कसो. आमच्या जिवितांत अशें एक सीजन येवंक पुरो. ती पोट्टूबाई आमकां दिसता ती एक गुंड बाय जावन आसा, थंय उदक ना, ती सुकी आसा आनी ती काळोखान भरल्या आनी ते एकसूरपण आसा. तशें एक सीजन आमच्या जिवितांत ती आमी अनुभव करूंक पुरो. जुजेनी अनुभव केले. ताका त्या वेळार भोगले देव सायलंट आसा, देवान म्हाका सोण घाला, देव कितें म्हाज्या हातान पयस गेला गी. आमकांय तशें जाता जावंक पुरो. आमच्या जिवितान आमकां कांय दिसना, आमी एकाच जाग्यार सिरकोन पडल्या, थंयच आसा स्टक जाल्या आनी देव आमकां विसरला काय. आनी आमचो फुडार कितें म्हण सगळें आमकां काळोख आनी अंधकारच दिसता. आनी ही परिस्थिती केदाळा बदलतली, ह्या बदलचे बरी ना म्हण आमकां दिसता. पण आमी खंयच्याय परिस्थितींत वेताव जाल्यार ही आमची शेवट न्ही, हे फायनल डेस्टिनेशन न्ही. ती पोट्टूबाई, ते झूज ते आमचे फायनल डेस्टिनेशन न्ही, तो आमचो शेवट न्ही. ते एका
सुवात येतावन आनी एका सुवातेक वचत असले एक ट्रान्सिशन जावन आसा, म्हळ्यार चेंज जावन आसा. आमी एका सुवात येता आनी एका सुवातेर देव आमकां व्हरता, एका हंताता आनी एका हंतार. देखून आमी एक बऱ्या पोझिशनांत आसलो. तो देवाची कृपा आसली, बापायची कृपा आसली, सगळे बरेपण तो अनुभव करनालो. सडनली तो त्या पट्टूभायंत येवन पडता. तो एक नेगेटिव्ह सिच्युएशन, एक नेगेटिव्ह सुवातेर येवन पडता. पण त्या वेळा देव त्याच्या जिवितान कितले खंयचे उद्देश आसा, खंयचे योजन ताणें जारी केला ते ताका दाखोवन दिता. तशेंच आमकांय देव अशा एक पयणार आपोवन व्हरता, थंय तो आमकां वापरता एक विशेष उद्देशा खातीर. थंय आमचे घमंड म्हळ्यार गर्व आमचे तुटोवन आनी आमचो स्वार्थ मोडून, आनी हे मोडचे सिजन भोव गरजेचे आसा. ते एक स्पिरिच्युअल एक्सरसाइज जावन आसा, एक आत्मीक एक्सरसाइज जावन आसा. खंय आमी आमचे सोंसणीकाय आमी बांदून हाडूंक शकता. आमी चड सोंसणीक जाता, चड किरासाण्यांत रावता आनी आमचे स्पिरिच्युअल मसल्स पेशन्स म्हळ्यार सोंसणीकाय म्हळ्यार स्पिरिच्युअल मसल्स आनी की स्ट्रॉंग जाता. तर आमी देवाच्या जिम्मांत आसा म्हण चिंतेचे. ह्या सिजनांत आमी कोणी आसा जाल्यार झुजे आसलो आनी त्या वेळार आमी चिंतेचे आमी देवाच्या जिम्मांत आसा. आमची परीक्षा जाते आसा आनी आमचे स्पिरिच्युअल मसल्स स्ट्रॉंग जाते आसात, वाडावळ जाते आसा. आतां हे पुरा जाता कित्याक आमकां कम्फर्टेबल झोनांतल्यान काडून एक अनकम्फर्टेबल झोनांत हाडूं. आनी ह्या वेळार आमचो इनर स्ट्रेंथ म्हळ्यार भितरली सकत, आमची आत्मीक सकत ताची वाडावळ जाता, ते चड बळिश्ट जाता. कित्याक आमी जायते परीक्षा आनी जायते टेस्टांतून वेता, आमी जायते कश्ट अनवरातून वेता, त्या वेळार आमी आत्मीक रितीन बळिश्ट जाता, आमचे आत्मीक मसल्स स्ट्रॉंग जाता. देखून आमी जे वेळार वेटिंग सिजनांत आसता, आमी राखून आसता देव कितें आन्सर दिता, हाचो फलितांश कितें, हाचे आउटकम कितें. त्या वेळार आमी तिरासाण सांडचे नाका, आमी कळवळचे नाका, आमी राखून रावचे आनी आमी सोंसणीकायेन तिरासाण्यान रावचे. आमी चिंता देव ह्या परिस्थितीन खंय गेला, पूण तो दिसनातल्या त्या परिस्थितीन तो काम करनासा. जावंक पुरो आमकां दोळ्यांक काय दिसना. आतां झुजेचे ताचे सगळे आंग वस्तूर काडून ताका वेणगो केलो आनी ताचे भावच ताका विरोध ताचे जाले आनी ताका मारूंक लागले. ताचे फिजिकल असॉल्ट म्हळ्यार ताचे वयरच ताणें हल्लो केलो. आनी देवाचे उतर म्हणटा, कोण आपल्या भावाचो द्वेश करता तो कुनिगार, कित्याक जी द्वेशान सुरू जाता ते क्रमेण जिवेशी मारूंक कारण जाता. आतां झुजे की ताचे आंग वस्तूर ताणी तो दोगलो ताच्या बापायन ताका दिल्लो, तो ताणी काण ताका वेणगो केलो, तो विविध रंगाचो दोगलो. आतां तो खंयचे संकेत जावन आसा तो दोगलो, ताच्या बापायची कृपा, ती कृपा ताका निरंतर आसली. ते ताच्या भावाच्यान पळोवंक जावना, ते द्वेशीत जाले ताका, तांकां मोसोर जालो. देखून पयले ताणी ताचे वयरच हल्लो केलो आनी ते काण उडयले. ते काण उडयले क्षणां काले जाले ताची आयडेंटिटीच काण उडयले बरे जाले. ताच्या आयडेंटिटी वयरच ताणी अटॅक केले. तो बळिश्ट जावन आसलो, ताच्या बापायची कृपा ताका आसली, पण ज्या वेळार ताचे पुरा आंग वस्तूर ताणें काण उडयले, ताच्या बापायचे आनी ताचे रिलेशनशीप कट ऑफ जाले. म्हळ्यार ताणी वचून बापायक सांगले, हाका एक क्रूर जानवरान हाका ग्रास येयला, तुजो पूत आनी खंय येवचो ना म्हणून एक खोटे रिपोर्ट, एक रॉंग रिपोर्ट ताका हाडून दितात. आनी ताच्या बापायचे आनी ताजे रिलेशन थंयच संपता. देखून देव आमकां ज्या वेळार प्रमोट करता त्या वेळार तो हे सगळे आमच्या जिवितान जावंक अलाव करता. जुजे ताच्या बापायच्या घरा आसतना
तो एक लिसांव शिकता. हे झूज जावन आसा. त्याच्या कम्फर्ट झोनांतून तो बऱ्याच परिस्थितीन आलो. त्याच्या बापायचे फेवर हर एक त्याच्या थंय आसले. बापायचे सगळे बरेपण तो अनुभव करनासलो त्याच्या घरान. तो सडनली ताका त्या कम्फर्ट झोनांतून काण एक टोटली अनकम्फर्टेबल पळयणार ताका आनी पावयता आनी तेजी खरी परीक्षा सुरू जाता. त्याचे ते वत्तड येता, प्रेशर येता आनी तो त्या प्रेशराच्या टायमार तो जायते लिसांव देवा कडल्यान शिकता. देव ताका शिकयता. आमी ह्या पयणार वसोंक आमी आसा. आमची मोगाची मनशां आमकां विरोध येवंक पुरो आनी देव अशें अलाव करता आमी सेपरेट जावंक पुरो आमच्या मोगाच्या मनशांतो. ज्या आमच्या जिवितान असले एक वादळ येता, असली एक परिस्थिती येता आनी त्या दळा केवळ देवावर डिपेंड जावंक मात्र एक आमकां हे आसा, वाट आसा. दुसरे खंयचीय वाट ना. दुसरे कोणाचेर आमी डिपेंड करूंक जायना. केवळ देवाचेरच आमी डिपेंड जावन रावचें पडटा. देखून ताच्या कोर्ट जर ताचो दोगलो डिस्ट्रॉय केलो, नाश केलो, तर दळा जुजेचे पोझिशनूय नाश जालें. ताचें टायटल, ताची आयडेंटिटी हर एक नाश जालें. आनी तांणी ताका खोटो आरोप ताचेर लायलो ताच्या भावांनी आनी सगळ्यांच्या मुखार ताका अपमान केलो. पब्लीक ह्युमिलिएशन म्हळ्यार सगळ्यांच्या मुखार उक्त्यान ताका अपमान केलो, ताका विणको केलो. तशेंच देव केदळा आमचे भायले खंयचे आसा ते सगळे काडटा आमचे भितरली आयडेंटिटी रिवील करून. तर जुजे वयर हो हल्लो कित्याक जालो, ताचे आयडेंटिटी काडली आनी आतां तो कुरपेतावन तो सिधा गुलामपणाक येवन पावलो. आनी ताका ताच्या भावांनी आतां ताका मारचें नाका, आतां ताका गुलाम भशेन आमी विकया इजिप्त घराक म्हण ते ताका विकतात. तो दगलो ताच्या बापायचो मोग, ताच्या बापायची कुरपा, दुसऱ्या भुरग्यांच्या प्रास चड ताका आसली ते दाखयता. ताचो संकेत जावन आसा. आनी देवाचे आपोवणें, देवाचे प्लॅन आनी पर्पस जुजसच्या जिविता खातीर तेय आमकां दाखोवन दिता. आतां जुजे आपल्या स्वप्ना वरवीं तो उठोना. तो सर्वायव जालो म्हळ्यार तो त्या स्वप्ना वरवीं तो एकच पटी उंचल्या पावंडाक तो वचूना. पण त्या प्रोसेसा मध्ये तो पाशार जालो. त्या वेळार तो सोंसणिकायेंत रावलो. त्या वेळार ताणें तिरासाण्यान तो रावलो. तो मोगान आनी बोगसाण्यान ताणें चल्लो. ताच्या भावांक ताणें द्वेशुना. भाव ताचेर द्वेशितले पण ताणें तांकां बक्षिलें. तो तांचेर उपराटोना. देखून तो एका उंचल्या पावंडाक पावलो. ते सोपान ताच्या जिवितान जारी जावंक पावलें. तो दोगलो ते दर्शन आनी देव ताका एक असाधारण एक विजन दाखयता. ते पुरा तो आपल्या भावांक सांगता आनी ते ताका द्वेशितात. पण ते ताजो प्रिपरेशन टायम आसता. देव ताका तयाराय करता. हे सगळे 17 वर्साच्या प्रायर घडले. 17 तावन 30 वर्सां म्हणसर देव ताका तयाराय करनासलो. आतां हे सोपण दितना ताका मस्तू खुशी जाली. कित्याक आपण एक उंचल्या पावंडाक पावता म्हण देव ताका दाखयता. आपण हेरांचेर अधिकार चलयतलो. एक अधिकाराचे पोझिशन म्हाका मेळचें आसा पण ताका बारी खुशी जाता. पण ते प्रोसेस बारी कठीणायेचे आसता. बारी ताका तांतू कश्ट अनुभव करचे पडटात. ते कम्फर्ट झोनांतून ताका भायर येवचें पडटा. त्या दळा मात्र ताका ते अनुभव करूंक जाता. तशें सगळे भविश्य ताणें एकाच क्षणान ताणें पळयलें. पण ताजे तयारी कितली वर्सां आसली. 17 तावन 30 वर्सां म्हणसर म्हळ्यार 13 वर्सां ताका ते सोपान जारी जावन ते तयारी करचे पडली. पण ताजे शेवट तर सोपान न्ही. ते सोपान ताका एक इन्विटेशन आसलें की आनी मुखार तुका वत्ताड येतले, तुका टेस्ट येतले, तुका जाय तो ताळणो येतलो,
जायते प्रेशर तुजेर येतले, विरोध पण येतले, दगदवणो येतलो, हर एक कश्ट तुका अनुभव करीचे पडतले, पण ते ताका दाखोवन दिता, ताची तयारी ती करता. देखून जुजन आपल्या भावांक जे देवान ताका सोपान दाखयले ते ताणें तांकां शेअर केले क्षणा सगळे ताजे जिवीतच बदलले. ताका देवाची कृपा असली, ती ताच्या भावाच्या मसरान बदलली. ताका गुलामपणात विकलो, ताचे वयर खोटो आरोप लायलो, तो जैलान ताका विसरून गेले सगळे. तो एकलोच आलो, एकसुरो आसलो, कोणूच ताजे उडास काडिनातलो. त्या दाडा तो चिंता जावंक पुरो, हो देव खंय गेलो, हे सोपान ताणें म्हाका दाखयलें, त्या प्रमाणे कितेंय जातेच ना. माझे ओन मनशां, माझी ओन फॅमिली म्हज्या अगेन्स्ट आयली, विरोध आयले. ताणीच म्हाका, म्हाज्या भावानेच विश्वासघात केलो. आता ज्या जाग्यार ताका प्रोटेक्शन मेळा जाल्लें, संरक्षण मेळा जाल्लें, त्या जाग्यार ताका रिजेक्शन मेळटा, नेगारपण मेळटा. तर ते ताका सोपान जारी जाल्या बरी दिसता की ना, तो चिंता हे स्वप्नाचे काले जाले, ते शेवटाक पावतेच ना, ते दुसऱ्याच वाटेन वचून आसा. पण देवाचे प्रोसेस तो ट्रस्ट करता, तो देवाचेर दृढ पातयेणी दवरता, भावार्थ दवरता, आणि तो त्या प्रोसेसांतल्यान वचूंक तयार जाता. तो शांत रावता, तो आपले तोंड उगडना, ते करिना. देव ताका काय लेगीत विशिश्ट अंतू दाखोवंक पळयता. तो ताचे फुडार शेप करता, म्हळ्यार ताका तयार करता. फुडारान ताणें कितें जावंक जाय ते ताका दाखयता, आनी स्लोली स्लोली ताची वाडावळ करता. ह्या सिजनान ताणें तिरासाण्यान रावचें म्हणून. जोझफाक जुजेक अधिकार दिवचार आसलो, पण त्या दाडा तो तयार नासलो तो अधिकार कॅरी करूंक. आनी ताका एक दर्शन दिलें मुखेलपणाचें, पण ते मुखेलपणाक काणो की ताचे थंय ते खालतेपण नातलें. मुखेलपण काणें जें जालां तितलेंच खालतेपण जायचें. देखून देव ताका तें खालतेपण त्या तयारेच्या सिजनान ताका शिकयता. ताणें पळयले सगळो लोक ताच्यो पेंड्यो मुखार ते सरपडतात, म्हळ्यार ताका एक अधिकाराचें पोझिशन मेळटा म्हण ताका कळीत आसलें. पण ते जावच्या पयले देव ताका दाखयता, तुवें सगळ्यांचे सेवा करूंक जाय, तुवें खालतें जावंक जाय, तुवें खालतेपणान चलोवंक जाय. आनी त्या रावळेराक पावच्या पयले ताका जेलान तो पावता. ते जेलान ताजी तयाराय जाता. पोतिफराची बायल ताका खोट्या आरोपान फसयता, आनी त्या दळय तो तोंड उक्तें करिना. कोणी म्हाका पळयना देखून हांव कितेंय करयत म्हण तो ताका करयत आसलें, पण तो ताळण्यान सांपडना, तो पातक करिना. पातकाचो समय चुकयता आनी धांवता थंयथान, पळून धांवता, तरी ताका जेलान घालता. तरी तो ताजें तोंड उक्तें करिना. जेलान ताजी तयारी सुरू आसता. आतां हे लिपोन आसले सिजन जावन आसा. हे लिपोन आसल्या सिजनान आमी चिंता देव खंय गेला, तो खंय आमकां पळयता गी. पण देव त्या लिपोन आसल्या सिजनान दिसनातल्या सांगतीनी तो काम करनासा, तो ताची तयारी करनासा. आनी भितरले ताजे मसल्स, स्पिरिच्युअल मसल्स, ताजे आत्मीक मसल्स वाडावळ जाते आसले त्या वातावरणान. जावंक पुरो तो एकदम आस्कत दिसून आसलो, सलवणी ताचे ते दिसताली, पूण भितरल्या भितर ताजी आत्मीक तयारी जाते आसली, कित्याक तो विधेयी आसलो, देवाक सबमिसीव जावन आसलो, आनी देवाक खाल जावन तो जियेतलो. देखून जुजेचे व्हडपण म्हळ्यार ताची व्हडविकाय त्या रावळेरान, ज्या दाळा कोणी ताका पळयनातले त्या दाळाही ताणें पातक करूना, कित्याक ताका कळीत आसलें देव सगळें पळोवन आसा. देखून ताका पोतिफराच्या घरान एक व्हडलें जबाबदारी ताका मेळटा, एक व्हडलें पोझिशन ताका मेळटा, एक अवकाश ताका मेळटा. आमी पळया जेनेसीस उत्पत्ती 39:9.
ह्या घरांत ताका असलेलो अधिकार म्हाकाय आसा. तुका एकल्याक सोडून हेर कितेंच म्हजे कडचें ताणें पयस दवरूंक ना. तर येदें व्हड वायट हांव कशें करूं आनी देवा विरोध पातक कशें करूं. पोतिफराची बायल ताका म्हळ्यार पातक करूंक ती ताका ताळण्यान धाडता. त्या दळा प्रेशरायज करता. त्या दळा तो अशें म्हणटा, ह्या घरान ताका आसलो अधिकार म्हाकाय आसा. म्हळ्यार पोतिफराक आसलो अधिकार ताकाय आसा. ताका एकल्याक सोड हेर तुका एकल्याक सोड हेर कितेंच म्हजे कडचे ताणें पयस दवरूंक ना. म्हळ्यार ताच्या बायलेक सोडल्यार आनी खंयचीय वस्तू झुजेक दिना ताणें रावना. हर एकाचेर ताका अधिकार आसलो, केवळ ताच्या बायलेचेर नातलो. तर येदे व्हड वायट हांव कशें करूं आनी देवा विरोध पातक कशें करूं. तर तो समजता. ती ताका ताळणी घालूंक आयल्यार नाडूंक आयल्यार तो ते समय पातकाचो समय चुकयता आनी तो पातक करिना. प्रेज गॉड. जेनेसिस 40 वर्स 23 पळया आमी. पूण पिवोन परिचारकान झुजेचो उगडास दवरलो ना. ताका ताची विसर पडली. आता पोतिफराच्या बायले तो पातक करोना म्हण ती खोटो आरोप घालता आनी ताका जैलान घालता. जैलान ती तो काले करता ते एकल्याच्या स्वप्नाचे विवर तो सांगता. आनी तो मनीस जे दळा प्रमोशन ताका मेळटा, झुजे ताका सांगता म्हजो उडास करीजे तुवें, पण ताका विसर पडता. ताका ताजी आनी तो विसरलो. झुजेन ताका कितें केलें ते तो विसरलो. तरी झुजे शांत रावता. तो विश्वासीपणान थंय रावता आनी तिरासाण्यान तो रावता. देवाक खाल जावन तो रावता. विधेयपणान तो चलता. फारावच्या पयले ताणें देवाक क्रेडीट दिलें. आनी आपणाचेरच ताणें खंयचेय ते आण घेवना. म्हळ्यार फाराव उपरांत ताका स्थान दिलो. फारावान सगळो अधिकार दिलो, पण ताणें देवा मुखार पातक करूं ना. देवाक ताणें सगळें स्थान मान दिलो आनी देवाक तो भियेलो. देव बिरान ताचे ते आसली. जेनेसिस 41 वर्स 16 पळया. झुजेन पाराव्याक जाप दिली, हांव न्हय बगार देवूच पाराव्याच्या बरेपणा खातीर फावो ती जाप दितलो. झुजन फाराव्याक जाप दिली, हांव न्हय बगार देवच पाराव्याच्या बऱ्यापणा खातीर फावो ती जाप दितलो. आतां झुजन तोंड उक्तें करूं ना. ताका रायट आसलें, ताणें कांय चूक करूं ना. ताका आपणाकच डिफेन्सान काले ताका सांगे ते असले, पण ताणें तोंड उक्तें करूं ना. ताणें तें देवाच्या हातान सोडलें. कित्याक ताका कळीत आसलें हे देवाचे एक प्रोसेस आसा, तातूंत म्हजें रुपांतर जाता आसा. ताका जायती तालंत आसली, जायते बरे क्वॉलिटीचे गूण आसले ताचे ते, तरी तो देवाक अलाव करता, देवाक सोडता आपण्यातय चेंजीस हाडूंक, ट्रान्सफॉर्मेशन करूंक, रुपांतर करूंक. तरी हे प्रोसेसान तो वेते आसतना ताजी आत्मीक वाडावळ जाता, ताज्या स्वताचे रुपांतर जाता. आनी हे आमकां सर्वांकी बरें लागना. सगळ्यांकी आमकां रावल्यार जाय, पण त्या प्रोसेसांतल्यान वचूंक आमकां कोणाकी नाका. जर तर झुजे ते प्रोसेसांतल्यान वचूं नातलो जाल्यार ताका ते प्रॉमीस देवाची बासावणी हे विजन ताका मेळटा जातलें. देखून ते ताका तो अधिकारी मेळटो नातलो. कित्याक ज्या दळा अधिकार आमकां प्रोसेसांतल्यान गेल्या शिवाय मेळटा,
तेदाळ आमकां एक नमण्याचो गर्व येता कित्याक आमच्याच वरवीं आमकां सगळें मेळ्ळां. पण ताका अधिकार मेळ्ळो आनी त्या प्रोसेसा थ्रू तो गेलो. ताका ताणें कश्ट अनुभव केले. देवाक तो खाल जावन चल्लो, विधेय जावन चल्लो. ताणें खंयचीय पातक करूं ना. त्या सिजनान तो थीर रावलो. त्या टेस्टान तो पास जालो. देखून ताका प्रमोशन मेळ्ळें. त्या तयारेन तो दृढ रावलो, विधेय रावलो, खाल जावन रावलो देवाक. देखून ते टेस्ट ताणें पास केले आनी ताजे जिवितान तें सोपण जारी जालें. देव आतां ते घाळाय करूं ना. वेगी त्याच्या जिवितान ते सोपण जारी केले. तो त्याचे भविष्य प्रोटेक्शन संरक्षण करनालो. कित्याक एक दीस झुजे ते सगळे राष्ट्राकच तो बादशावी करचार आसलो. झुजे आपल्या बुदवंकाये वरवीं. आनी असल्या मनशाक तयारी करिल्लो जाल्यार ते एका रातीन जायना. ताका 6 वर्सांची तयारी जाय पडटा. इतले व्हडले मिसांव करचे जाल्यार ताका 6 वर्सांची तयारी जाय पडटा. आनी झुजेकी तसलीच तयारी देवान त्या प्रोसेसान ताका वेले, ताचें प्रेपरेशन केलें. ते पोट्टूबायन देवान यूज केली. ताचे गर्व, ताजो अहंकार जिरोंक म्हणल्यार ताचे ते ताका आपणा इतल्याकच तो घालतोच आसलो, पण ताचे ते तो कम्फर्ट झोनांत आसलो. ताच्या बापायची कृपा ताका आसली. सगळ्या बरेपण तो अनुभव करनासलो. तातूंतल्यान भायर काडूंक ते देवान ते पोट्टूबाय यूज केली. आनी ते सेवेचो मनोभाव ताचे ते आसलो. तो देवान वापरलो आनीक ताचे ते उत्तम रितीन ते दिसून येचे म्हूण. आनी ते खोटो आरोप ताचे वर लायलो. ताजी बरेपण ताजे कितलो तो दृढ आसा, 13 साण्यान आसा म्हूण ते टेस्ट करच्या खातीर खोटो आरोप लायलो. आनी ताका जैलान घालो ताची सोंसणीकाय पारखुंच्या खातीर. आतां हर एका सिजनान आमकां दिसून येता तो एक सलवले बरी दिसता, पण एक्चुअली ते एक क्लासरूम भाशेन म्हळ्यार ताका एक शिकोवण मेळटले, एक तरबेती त्या सिजनान ताका मेळून आसली. ते लिपोन आसले, पण मुखार आमकां पळोवंक मेळटा झुजे कितलो बरो व्यक्ती जाता, कितलो सोंसणीकायेचो, कितलो मोगाळ, कितलो मैपासी व्यक्ती तो जाता. आनी लास्टाक फेरो ताका आपयता आनी जैलांतल्यान भायर काडटा. ताका झुजे एक बरो रिफायंड मनीस, म्हळ्यार एक तयार केल्लो, एक तयारेन तरबेतीन दृढ जाल्लो तसो एक मनीस तो जावन भायर येता. आनी तो क्लियरली उलयता फारावा कडेन. आनी ताच्या बुदवंते वरवीं आमकां कळीत आसा थंय दुकोळ आयिल्लो. त्या दुकोळान ताणें तांकां आयडिया दिली फारावाक, 7 वर्सां दाळा आमचे कडेन खाण जेवण आसा, आमी ते जमोवन दवरया. मुखल्या 7 वर्सांक त्या दाळा दुकोळ येता. त्या दाळा आमी ते चड मोलाक हेर राष्ट्रांक विकूंक जाय. तशी आयडिया दिल्ल्या वरवीं ताका प्रमोशन मेळटा. तो एकच दिसा जैलांतल्यान प्रायम मिनिस्टर जाता. तर आमी जावंक पुरो अशें एका सिजनान स्टक जाल्ली आसा. आमकां कळीत ना, देव आमकां दिश्टीक पडना, तो खंय आसा, तो सायलेंट रावला की खाल्ले, तो कितें ताका करीत ना, कांयच आमचे ते प्रोग्रेस आमकां दिसना. जाल्यार आमी मागणें करते आसो, पण आमचे ते आमकां प्रोग्रेस दिसना. आमी सेवा करते आसो, पण खंयची वाडावळ आमकां दिसना. ती एक वेटिंग पिरियड जावन आसा, आमचे एक सिजन जावन आसा. ते आमी समजोवंक जाय. ताच्या फाटल्यान देवाचो उद्देश कितें ते आमकां बांदून हाडूंक, आमचे स्पिरिच्युअल मसल्स स्ट्रॉंग करूंक. आनी ते सायलेंट पिरियड आसा म्हळ्यार देव ज्या दाळा शांत रावता तो आमचे स्पिरिच्युअल मसल्स आनीक बलिश्ट करता. झुजे बरी आमी रावल्यार, शांत रावल्यार, सोंसणीकायेन मोगान 13 साण्यान आमी रावल्यार, देवाक विधेय जावन खाल जावन चल्ल्यार आमचे आत्मीक मसल्स त्या सिजनान, त्या डिफिकल्ट सिजनान स्ट्रॉंग जातात. प्रेज गॉड. तर हो लिपोन आसलो जागो, ते पोट्टूबाय
ते देव आमकां तयार करता आमच्या ताणें आमकां आपोवणे दिला त्या उद्देशा खातीर, त्या पर्पसा खातीर, त्या प्लॅना खातीर. देखून देव रश करिना म्हळ्यार आमसोर करिना आमकां आतां शेवटाक पावूंक, पण सवकास तो आमची तयाराय करता. जशें जुजेची केली 13 वर्सां ताची तयाराय जाली. ते प्रोसेस एक पनिशमेंट न्ही, पण आमची तयाराय जावन आसा. आनी ते दाळ आमी विश्वासी जावन रावला, देव आमकां बळवंत रितीन ताच्या राजा खातीर वापरता. देखून जुजेनी आमसोर करुना, देवान कशें ताका त्या प्रोसेसान व्हेले त्या प्रमाणे तो चलत गेलो. तो शांत रावलो, सोंसणीकायेन रावलो, समाधानान ताणें एक एक मेट काडले आनी एकेका हंतार तो उंचल्या पावंडाक तो पावलो. तर आमच्या जिवितान आमी खंयच्या पावंडार आसा? आमचे ते सोपान आसा गी जुजेचे, या त्या पट्टूबायंत आमी आसूं गी, या जैलांत आसूं गी, या आमी त्या प्रोसेसांत आसूं. आतां ताच्या भावांनी ताका जिवेशी मारूं ना, पण तांणी ताका विकले 20 नाण्यां, रुपयाच्या 20 नाण्यां खातीर तांणी ताका विकले. म्हळ्यार ताचें एक मोल बांदलें तांणी, एक गुलाम कशें करून ताका विकले. जायते जाणां आमकां आमचें मोल बांदता, तुमचें वॅल्यू इतलेंच आसा, पण देव आमचें वॅल्यू डिसायड करता. तो आमकां एक उद्देश दिता, एक प्लॅन दिता. जे दाळा आमी त्या सोंसणीकायेन जारी जावंक सोडता, त्या दाळा आमी मोलादीक जावन देव आमकां दाखयता. Isaiah 43:1 पळया आमी. Isaiah 43:1. तर आतां जाकोबा तुका रचलेलो सुरेस्पर अशें म्हणटा, इज्रायला तुका आकारलेलो सुरेस्पर अशें सांगता, भिये नाका, कित्याक हांव तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला, तूं म्हजोच. तर आतां जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, इज्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता, भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला आनी तूं म्हजोच. ते आमी मोलादीक जावन आसा. देवान आमकां ताच्याच रुपान आमकां आकारला आनी आमकां म्हणटा तुका सोडयला. ताणें एक व्हरतें मोल दिवन आमकां सोडयला. जेजून आमकां ताच्या व्हरतें आमोलीक रागत ताचें मोल दिवन ताणें आमकां सोडयला, पातकाच्या गुलामपणांतली ताणें आमकां सोडयला. प्रेज गॉड. तर ते सेम पर्पस आमच्या जिवितांत आसा, ते आमी कशें सोदून काडीचे. आमी त्या सिजनांत आमी खंयचोय राग द्वेश हेरा विरोध दवरूं नजो, आमी विश्वासी जावन रावचे आनी देवाक आमी काम करूंक सोडिचें. त्या सिजनांत देव काम करता. त्या दिसांतल्या संगतींनी देव काम करते आसा. आनी ते उद्देश जे आमकां आतां दिसना जावंक पुरो, ते आमकां शेवटाक व्हरून पावयता. आतां जुजे आनी जेजू मध्ये जायते सिमिलॅरिटीज आसले, समजसुमपण आसले. दोगी आपल्या बापायचे मोगाचे पूत जावन आसले, दोगी गवळी आसले. दोगांकी आपल्याच लोकांनी विश्वासघात केलो, दोगांकी विकृत केले, जुजेकी विकृत केले, जेजूकी विकृत केले. दोगांचेरी खोटो आरोप लायलो आनी तांकां कंडम केले. दोगांकी म्हळ्यार जुजेक पट्टू बायन घाल्ले, फोंडान घाल्ले, ताकाय तेंतोन भायर काडून तांणी विकलो. जेजूकी फोंडान घाल्ले, जेजू पुनर्जीवन जावन त्या फोंडांतलो भायर येवन आतां तो आमच्या मदें जियेता. आनी अधिकाराक दोगांकी तांणी सफरींग म्हळ्यार तांणी कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां
अधिकाराच्या पोझिशन, हायेस्ट पोझिशन तांकां मेळ्ळें. जुझेफाराचो रायट हँड जालो आनी जेजू देवाच्या उजव्या हाताक बसला. आनी सडवणदार म्हळ्यार खाण जेवण दितलो. जुझेक इजिप्तान धाडिल्ले साबारांचे जीवनचो. त्या दुकोळाच्या वेळार तांकां खाण जेवण दिवंक ताका मुखार धाडिल्ले जाल्यार ताची फॅमिली दुकोळान ते मरते असले खाण जेवण नासतना. पण जुझेक पयल्याच देवान धाडिल्ले ते ताचे पार्ट ऑफ द प्लॅन आसले, ताचे येवजन जावन आसले. तशेंच जेजू आतां जिविताचो हुंडो जावन आसा. तो आमकां आत्मीक साल्वासांव तारण दिता. आमच्या आत्म्याचें तारण तो जावन आसा. दोगांनी आपल्या हेरांक बक्षिले, तांकां द्वेश करतल्यांक, तांकां दगदितल्यांक, तांकां इजा करतल्यांक, हारयतल्यांक ती तांणी बक्षिले आनी कोणी तांकां रिजेक्ट केले तांकां तांणी बक्षिले आनी तांचो मोग केलो. आनी दोगांनी आपली पब्लीक मिनिस्ट्री जुझे आनी जेजू 30 वर्साच्या प्रायार तांणी सुरवात केली. आनी एक स्क्रिप्चर आमी पळय, आयझाया 61:10. हांव सोरेस्परा थंय संतोसतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो, कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका नवऱ्या परी आनी भांगारान श्रंगायलेले एके व्हंकले परी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली. प्रेज गॉड. त्या जेजून आमकां कशा तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयला आनी प्रामाणीकपणाच्या म्हळ्यार रायटसनस त्या शेलान आमकां गुटलायला. रोब ऑफ रायटसनस अँड गार्मेंट्स ऑफ साल्वेशन ताणें आमकां दिला. ताणें कुर्सार मरून जे कार्य संपूर्ण केले ते आमी भावार्थांच्या दळा स्वीकार केले. त्याची कृपा आमकां लाभली, ताचे नितीवंतपण आमकां लाभले आनी ताणें आमकां तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयला आनी प्रामाणीकपण दिला आनी नितीवंतपणाच्या शेलान आमकां गुटलायला. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. कोणाकी काय सांगूंक कसला सांगेत, या टेस्टिमनी दिवंक कसला दियेत. प्रेज गॉड. कोणाकी काय ना जाल्यार आमी थँक्सगिव्हिंग प्रेयर एंड करूया. प्रेज गॉड. अर्गां तुका मंगळा बापा, आयचो नवो दीस बी आमकां दिल्ल्या खातीर, आयच्या वर्त्या दिसा खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. आयच्या दिसा जुजेच्या जिवनांत कितें सकळ घडलें, ताच्या जिवनांतली चरित्रां त्या भयणी मुखांतर तुवें आमकां उगडापी केली. तशेंच ताच्या जिवनांत कशे कश्ट आयले, कितें विरोध कोण आयले, कितें ताका दगदणी आयल्यो, सगळें ताणें देवाचेर आपल्या बापाचेर विश्वास दवरून तो त्या वेळार सारकें करता म्हणून ताका भरवसो आसलो. त्या प्रमाणे तो जियेलो. कश्टांत ती ताणें कांयच फाटीमुखार ताणें चिंतिनासतना, कोणाक फाटी करिनासतना, विरोध करिनासतना रावन केलें. तशेंच आमच्या जिवनांत कितेंय कश्ट, दगदणी, मुसोर, हगे या राग कसलेय असल्यार ह्या वेळार आमी तशेंच ताचे भशेन जिवीत जिवचे खातीर आमकां हे प्रेरण दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. मंगळा जेजू, हे मागणें हांव करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन. आमेन. Thank you, sister. Join the lesson. Thank you, sister. Thank you all. everyone. Praise God. Hallelujah.
पहिले आमची एका दिवसाची रित्रीट असतेली सकाळी 9:30 जाऊन 4:30 वर आमचे प्रेज गॉड तुम्ही या करा प्रेज गॉड